जे रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान भितर आमचे खूब मोठो स्टाफ आसा आनी प्रत्येक फेरीचेर आमकां कमीत कमी 5-6 स्टाफ लागता आनी हो एक ह्यूज कॉस्ट जावन आसा. आमी पळयलें जर जायत आमचे कडेन फेरी बोट्स आसात, फ्लीट आसा पळय न्ही, ती 33 आसा. तातूंतले 30 फेरी बोटी आमी आज वापरतात, 2 फेरी बोटी आमी कंडेम केल्ले आसा आनी त्या नव्या 2 फेरी बोटी खातीर आमी टेंडरूय काडले आसात आनी त्यो फेरी बोटी आमच्यो सादारण ते मार्च अखेर पर्यंत ह्या इयर एंड पर्यंत येतल्यो. सादारण ते 18 रूट्स आसा आमचे आनीक नंबर ऑफ फेरी बोट्स हांव तुमकां सांगता. राजेश फळदेसाय आमचो सभासद आसा ह्या सभागृहाचो, तो केन्ना केन्ना हायपर जाता, म्हाकाय रातचो फोन करता. 2 पसून गेले जर जायत कोणी आसा एकटा जर जाय तो म्हणटा की फेरी बोटींग ते आजून उठलेत ना. साहजीक आसा की ताका खूब एंथुजियाजम आसा आनी ताका प्रत्येक गोश्ट ती काळजान लागून घेता. एक फेरी बोट जर 10 मिनटां जाले जर जाय जाल्यार तो डिपार्टमेंटाक सोडून म्हाकाय हें करता. एक बरी गोश्ट आसा की समाजसेवक आसा म्हणटकच ते करून दिसता. हांव तुमकां सांगता तुमच्याच एका हाजेर म्हणजे रूट्स वाचून दाखयता हांव. नंबर ऑफ फेरी बोट्स ऑपरेटिंग ऑन रायबंदर चोडन तुका लागता न्ही 6 ते 2 सकाळचे 6 कॉमेस जाता ते रातचे 2 पसून आसा जर जायत 6 फेरी बोटी घाल्ले आसात. प्रेमेन शेट आसतलो. मागीर नंबर ऑफ फेरी बोट्स ऑपरेटिंग ऑन ओल्ड गोवा दिवार सकाळचे 5 सुरू जाता ते रातचे 2 3 फेरी बोटी आसा. नारवा दिवार 1 फेरी बोट आसा. नाशे आंबोय हांगा 1 फेरी बोट आसा. म्हणजे सादारण ते म्हाका दिसता की तुमच्या ह्या 2 रुटाचे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीक सर्व करपा खातीर 30 13 फेरी बोटी आमी दवरलेल्यो आसात. आनी जेन्ना तुमकां रोरो फेरीज येतल्यो पळय न्ही, वी आर एक्सपेक्टींग रोरो फेरीज आनी ते रोरो फेरीज पसून आमी ताजेर पयशे मोडनात, ते आमी तांकां एक ऑपरेशन कॉस्ट दितात. कारण आमकां प्रत्येक फेरी बोट चलोवपा खातीर जर आमचो स्टाफाचोच कॉस्ट आसा तो आनीक डिजल कॉस्ट आसा तो सादारण ते 11 ते 12 लाख रुपया प्रत्येक म्हयन्याक. आमी जर ते परत दुसऱ्याक दिले जर जाय जाल्यार ताचे परस आमकां कमी मेळटा. कारण एक आमचो सेलर आसतलो किंवा आमचो मशिनिस्ट आसतलो जावं आनी कोणी आसतले तांचेर कर्मचारी ऑन एन एवरेज 50,000 रुपया सॅलरी वता. ही जर आमी कोणाकय दिली आनी आमचे तांचे ओवरटायम केलो जर जायत आमकां 80,000 90,000 प्रत्येक मनशाक दिवचे पडटात आनी तांचे ओवरटायम थकलेले आसात. म्हणून आमी एक थोडोसो दुसरो फॉर्मुला करतात. तुमी परत एक फावटी जशें आमी केन्ना तरी 10 रुपया स्कुटरीक लायले म्हणून चाळवल्ले तशें जावपाक जायना. मातशें समजून घेयात की डिपार्टमेंट आयज आमचे चलता पळय न्ही, आमकां येणावळ येता ती सादारण 70 लाख रुपया आनी आमी खर्च करता पळय न्ही तो अरावंड 56 crores. म्हणजे आमकां केन्ना केन्नाय नव्यो जेन्ना फेरी बोटीज घालपाक आमी मागतात तेन्ना फायनान्स आमचेर काडटा की तुमी रेवेन्यू वाडोवपाचें करात. म्हणूनच जेन्ना तुमी बरी सेवा जावपाक जाय जर जायत जाल्यार आमी पळोवपाक ही युटिलिटी सर्वीस आसा ती आमी पळयतात. आमी म्हणटात की रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट इज रनिंग पब्लीक युटिलिटी सर्वीस अँड डिक्लेअर्ड एज एसेन्शियल सर्विसीस. Organization chart is hereby enclosed wherein Captain of Ports is a head of department and he has allotted all the administrative works to the director. At present, senior most gazetted officer, technical officer, senior superintendent has been given an additional charge of director. आमकां खबर आसा की जेन्ना खंय कितले रातचे आमकां 3 शिफ्टींनी चलोवपाक जाय न्ही तेन्ना खुबशे प्रॉब्लम्स येतात. यू मस्ट अंडरस्टँड दीस. द रोरो फेरीज वील रिप्लेस एटलीस्ट 2 रोरो फेरीज घाले जर जाय जाल्यार तुमच्यो 6 ज्यो नॉर्मल आमच्यो फेरीज आसा पळय न्ही त्यो फ्री जातल्यो आनी आमी मागीर दुसरे खंयच्याय रुटाचेर तांकां घालपाक आमकां मेळटल्यो. ताचे भायर ज्यो डबल इंजीन ज्यो फेरीज आमी परत एक फावटी आफयतात विच आर डबल द सायज ऑफ एक्झिस्टींग कन्वेन्शनल फेरीज दे वील बी इन म्हाका दिसता की ह्या इयर एंड पर्यंत येतले. म्हणजे आमकां 8 फेरीज तातूंतल्यानय मेळटल्यो जाणे करून जे कोणाक शॉर्टेजीस आसात त्यो जाता. आतां रोरो फेरीज कोणी कांय म्हणटले की रोरो फेरीज आसा पळय न्ही ते एक रोरो फेरीज म्हणजे एका सायडीन आयल्या नंतर आयज खंयची कन्वेन्शनल फेरी हांगा जेटीर लागता आसतना ती फिरयता एक रावंड मारता आनी परत मागीर ती धक्याला लागता ताका टायम खूब लागता. परत आमी
रिवर्स घेता आनी भितर फेरीन भितर घालपाक टायम काडटात. म्हणजे एक फेरी लागले नंतर 7, 8, 10 मिनटां तांकां भरपाक लागता. रो फेरीज तुमी आयले न्ही, स्ट्रेट गेले दुसरे वटच्यान लागले, परत दुसरे वटच्यान गेली जर जाय जाल्यार स्ट्रेट भायर सरले. सो रो फेरीज वील ऑपरेट एट अ फास्टेस्ट पेस, स्पिडीन वतल्यो आनी 6 फेरीज तुमच्यो मुक्त करतल्यो. म्हणूनच एक फावटी हो एक्सपेरिमेंट केले जर जाय, म्हाका दिसता आमचे आमदार केदार बाब, तुमकां एखादे वेळ अशें जालें जर जाय जाल्यार आमी पळयतले. लेट अस सी दी ऑपरेशन्स एंड द परफॉर्मन्स ऑफ दीस